कितले वर्सां जाली लोकोत्सव येता 2 years. फाटल्या वर्सा आनी ह्या वर्सा कितें डिफरन्स ह्या वर्सा मातसो लोक खूब आसा भायलो बी आसा म्हणजे मातशें लेट जालें ताका लागून बरो लोक रिस्पॉन्स आसा बरो. कितें कितें प्रॉडक्ट्स आसा नॉन वेज आसा वेज आसा म्हणजे स्वीट्स आसा आनी होममेड प्रॉडक्ट्स आसा हे सगळे आनी स्वीट्स दवरला स्पेशल आनी मेन म्हणजे खरें म्हणजे गोबी मंचुरियन आसा गोवन गोबी मंचुरियन. कहाँ से आए हम सर बेलगाम से है, बेलगाम कर्नाटका से। और कितने सालों से लोकोत्सव में आ रहे हैं मैं 3-4 सालों से यहाँ पे एग्जीबिशन लगाता हूँ। और कैसा रहा था पहला और अभी का अनुभव आपका एक्सपीरियंस? इससे पहले का बहुत अच्छा हुआ था, इस टाइम पे थोड़ा कम है। क्राउड आ रहा है लेकिन परचेजिंग कुछ नहीं है। क्या क्या आए हैं आपके पास? मेरे पास ड्राई फ्रूट में सब कुछ है, ब्लैक किशमिश है, येलो किशमिश है, कैजू है, फिर बादाम है, वॉलनट है, मिक्स ड्राई फ्रूट है, एप्रिकॉट है, स्पेशल ईरानी खजूर है मेरे पास, और अंजीर वगैरह हर कुछ ड्राई फ्रूट रखता हूँ मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ इसमें। और अभी तक का एक्सपीरियंस आपका कैसा है? ठीक है, इट्स गुड। लोगों का रिस्पांस कैसा है? ठीक है, रिस्पॉन्स ठीक है। हाँ आ रहे हैं, काफ़ी लोग आ रहे हैं। अच्छा लग रहा है आके गोवा में? हाँ ठीक है, फर्स्ट गुड। क्या क्या है आपके पास? मेरे पास गार्लिक पापड़ है, जीरा पापड़ है, ऑनियन पापड़ है, काफ़ी सारी वैरायटी है पापड़ से। केरल कैलिकट सर। कितने सालों से लोकोत्सव में आ रहे हैं? इधर 10 साल से आ रहा है, एक गोवा में रहेगा लेकिन हम प्रॉपर केरला। ये लोकोत्सव फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, बोले एग्जीबिशन में लगा। थोड़ा डिफरेंट लग रहा है, कस्टमर रेस्पॉन्स अच्छा है। रिस्पांस लोगों का अच्छा है। और अगले साल फिर से आएंगे? आएगा, अच्छे चलेगा ना, आएगा ना, और क्या है। क्या 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 है आपके पास? वो केरल हलवा है, चिप्स है, 25 व्हरायटीज हलवा, 25 व्हरायटीज चिप्स आहे. कितली वर्ष आली तुम्ही आता येता? 25-30 प्रत्येक फावटी येतात. आणि कसं हा फरक? आणि धिस टाइम इट इज मच मोर बेटर दॅन अर्लियर इयर्स. वी एन्जॉय इट प्लॉट बट इट इज मोर बेटर दॅन अर्लियर इयर्स इन ऑल केसेस. सगळं व्यवस्थित वेल अरेंज आणि वन एंटरटेनमेंट प्रोग्रामही बरे असतात. प्रत्येक फावटी येतात बट दिस इयर इट इज स्पेशल दॅन अर्लियर इयर्स. कितली वर्ष आली आता? हा नवीनच यावर्स करता कसं आलं एक्सपिरियन्स? आसा आमी स्पेशली हांगा दाळीची पुरणपोळी सगळे कडेन विकता पूण हांवें न्यूली म्हणून नवें म्हणून एक कोकोनट पुरणपोळी फ्रेश करून दिता हांगा. रिस्पॉन्स बरो आसा कोकोनट पुरणपोळी. तशें आसा पिझ्झा पॉकेट्स म्हण नवीन हें केलां, चीज बस्ट वडा पाव आसा आनी चायनीज मॅगी केला. ताकाय म्हळ्यार टेस्ट सगळ्याक इंता हांगा वेगळी आसा आनी फर्स्ट टायम केला आमी हांगा. बरो आसा, फुडल्या वर्सा येतले बरं? ट्राय करता. कितली वर्ष जाली लोकोत्सव येता? झाले 5 वर्ष झाले. 5 वर्ष जाली. फाटले 4 वर्स आनी ह्या वर्सा तुमकां विचारलें जाल्यार लोकोत्सव कितें डिफरंट दिसता तुमकां? वेगळें कितें? चड स्टॉल आहा, खूब डिफरंट कितें पळोवपाक मेळटा. फॅसिलिटी बरी आहा, फूड कोर्ट बी सारको बरो आहा, लीप आहा, नितळ आसा. I feel happy here, like beautiful, man. This is the beautiful festival. This is the beautiful stall there, and I ever came here. It's the first time to see this. When I see it, it's a beautiful over here. Like you get everything, like different stage and food you get there, and you get a beautiful milkshake, and this nice it is. कितली वर्स जाली? 10 वर्सां जाली. कशें कितें दिसता? ना ह्या वर्सा मातसो बरो रिस्पॉन्स मेवला आमकां. ताजें कारण कित्याक आमचे वेगळे घातले न्ही खावपाचे, ताजे कारणान आमकां ह्या फावटी मातसो बरो रिस्पॉन्स आसा गेल्या 9 वर्साकून. कितें कितें आसा हांगा? हांगा सगळें चिकन काफ्रियल, चिकन शागोती, मागीर पोस आमचो गांवठो, शिरवळ्यो, कटलेट, बाकीचे सगळे च्या हे ते सगळे कुल्ल्यांचे. ऑल गोवन फूड. ऑल गोवन फूड, वेज एंड नॉन वेज ऑल्सो. आणि लोकांचो ओवरऑल रिस्पॉन्स पळोवपाक गेलो एकदम बरो आसा, एकदम हे आणि कितली वर्स जाली लोकोत्सव येता? फर्स्ट टायम दीस इज कितें कितें आसा तुमच्या हितून? हांवें स्पेशली म्हाजे आसा ड्राय फ्रुट्स. म्हजे फ्रेंड जे म्हणजे हांगासर हितून शेअरिंग आसा ते सगळे घरगुती आयटम्स करता, जशे म्हणजे पौष्टीक सगळे खजूर रोल म्हणा, बासुंदी, रागीचे लाडू, म्हणजे बाकीचे खाजे बिजे म्हणजे जे ऑथेंटीक गोवन फूड्स आहा न्हू, म्हणजे स्नॅक्स भुरग्यांक सुद्दां आमी केन्ना टिफिनाक दिवं शकता. आनी थोडो म्हणजे लोकांचो प्रतिसाद आहा की बाबा हां हे खरेंच पौष्टीक आहा आनी ताका रिस्पॉन्स परत येयलेले आसा. जे कस्टमर आदले दीस घेवन गेले आहा ते म्हणजे जे लोकल आसा ते येयलेले आसा. आणि लोकोत्सवा व्यतिरिक्त आणि तुम्ही खंय लायला? ना माझे फर्स्ट टायम आनी सांखळी महोत्सवाक लायलेले जस्ट. ओके आसलो कित्याक ते थोडे चडशे लोकलूच लोक आसलेले, त्या खातीर स्टुडंट्स आसले चडशे, त्या खातीर
हे फर्स्ट इयर आसा आमचें. अजून मेरेनचो एक्सपिरियन्स कसो आसा? आसा बरो म्हणल्यार फर्स्ट इयर सो आमी न्यू वरायटी स्टार्ट केला. पयलीं खबर नाशिल्ली बट आतां मातशें आतां यूज टू कशें जाला सो इट्स ओके लायक. कितें कितें प्रोडक्ट्स आहा? आमचे कडेन स्पेशल म्हणल्यार चायनीज भेळ आसा आनी चिकन काफ्रियल आसा, फीश कटलेट आसा, मॅक्रेल आनी चिकन शाकुती आनी प्रॉन्स भाजी वीथ पाव तशें बी. लोकांचो रिस्पॉन्स कसो आसलो? मोस्टली चायनीज भेळाक आमकां खूब रिस्पॉन्स आसा बिकॉज इट्स न्यू आनी खंय मेळना तशें. बाकी बरो आसा रिस्पॉन्स बी. किती वर्सां जालीं तुमी स्टॉल लायता हांगासर? दिस इज माय थर्ड इयर. So, how it has been your experience for like past 2 years and this year? It's really good. For my items, it's really good, and we are doing some offers, so we are getting very good response. We are giving this jar free, so people are coming. How is the response for Lokotsav? It's good, very good. What are the products you have been selling? We have a fresh fruit juices, lime sodas, then we have different types of sodas. We are the kulfi manufacturer, so we have different kulfis. And we are selling mojitos, special mojitos. Okay, Lokotsav कितले वर्स जाले तुमी येता? आम्ही आता स्टार्टिंगच्यानूच येता. सो फाटल्या वर्सांपेक्षा ह्या वर्सान कितले डिफरन्स? ना खूप डिफरन्स आहा. आता लोकूय चड येता आनी खूप हे लोकां स्टॉलाय खूप वाडलेली आहा. आयुष सूर्यवंशी, MP रीवा. ये मैं 2 साल से आ रहा हूँ. ये बच्चों के खिलौने हैं, ये जैसे वुडन, ये जैसे या एक्यूपेशर सामान है, एक्यूपेशर बनाते हैं, एक्यूपेशर स्लीपर, ये हाँ घर पे बनता है. हमारी संस्था में अभी 450 ग्रामीण महिलाएं काम करती हैं और वो जो चूड़ियाँ बनाती है उनकी चूड़ियाँ हम लेके मेला में बेचने के लिए आते हैं. लोकोत्सव में आप कितने साल से आ रहे हैं? लोग उस समय सर हम 2 साल से आ रहे हैं. आपके लोगों को रिस्पॉन्स कैसा है? वो हम 2 साल से आ रहे हैं सर. हमने देखा कि यहाँ के लोग जो है अच्छी चीज़ का कलेक्शन करना जानते हैं. हमारे यहाँ बहुत अच्छी अच्छी चूड़ियाँ हैं जिसका इतनी डिमांड है कि मत पूछिए. ये आपको कहीं नहीं मिलेगी. बहुत टिकाऊ है, ये टूटती नहीं है. हमारा कोई भी बैंगल्स टूटता नहीं है. देखिए लोक उत्सव का एक अच्छा मेला है और एक अच्छा प्लेटफॉर्म है. 4 वर्ष झाली. लोकांचो रिस्पॉन्स कसो आहा? फाटल्या वर्सा 2 वर्सां आशिल्लो बरो. अंदू मातशें कमी आसा. हय, अंदू खूब. बॅग्स आनी तोरण. हय सगळें हँडमेड. किती वर्स जाली लोकोत्सव? फर्स्ट टायम आयले आमी. लोकांचो रिस्पॉन्स? बरो आसा. मंगलमूर्ति महाकाया विघ्नविनाशक मोरया कलानिधि तू विद्यादाता शिवशक्ती तनया श्री गजाननाय नमः. हे भैरवा हे मार्तंडा, हे भैरवा हे मार्तंडा, हे मार्तंडा, हे भैरवा हे मार्तंडा, हे मार्तंडा, हे भैरवा हे मार्तंडा, हे भैरवा हे मार्तंडा, हे भैरवा हे मार्तंडा, हे भैरवा हे मार्तंडा.
जय चंडनाथा जय मार्तंडा येळकोट मल्हार हो गजर सादर करपी पंगड आशिल्लो गोंयचो ह्या घुमट वादनांतल्यान तांच्यांनी आपली कला सादर केली. दोस्तो पुराणो आणि एक तुमच्या मुखार घुमटाची खासियत तुमच्या मुखार घेवन येता होच गोंयचो पंगड. तर ऐकूया मुखवादन.